ना कसले लेटर म्हाका पावूं ना पर मेला आसत पूण ते मोदी खंय कोणाक धाडला ते बी पळोवचें पडटलें पर मिटींग जाल्ली तेंच्या उपरांत लेटर बी येयला तुमकां ना लेटर हय कसले लेटर बरोवपा स्टार्ट केला आरजीबी खंय पावला तुमकां बी पावला म्हाका लेटर पावूंक ना पूण लेटर आतां हें आयलां कितें तें तेच्या ऑफिसान तशें तितलें लक्ष ना लेटर पावला म्हणून म्हाका खबर ना हें लेटर बिटर बरोवपाचें इतलें कितें हांव गिरीशाच्या घरा गेल्लो म्हणटा दिसता आं गिरीशा कडेन आमचें उलोवपाचें बंद बी जावंक ना आमचें कितें अशें केस्तांवां बी ना रिलेशन बरें आहा आनी गिरीशान धाडिल्ली वॉट्सॅप मेसेज म्हाका पावता की आनी खंय मदींच सांडना तो प्रॉब्लेम तसो काय ना सो इवन ते लेटर ताणें वॉट्सॅप पासून धाडलें तें म्हाका पावतलें एकूच नंबर आहा ना गिरीशा कडेन सारको नंबर आहा आनी गिरीशानूच सांगिल्लें आहा की दुसऱ्याच नंबरार दुसरेंच लेटर मिस कॉल इज द रिजन फॉर मिस कम्युनिकेशन ताणेंच दिल्लें आहा सर्टिफिकेट मल्लिकार्जून खरगे तुमी वयतले मग म्हाका कितें करपाचें आहा मल्लिकार्जून खरगे म्हजी पार्टी आहा हांव प्रेजिडेंट आहा म्हाका ताणें आपोवंक ना हांव ताका येलाय हांव ताका हाजे पयलीं मेळिल्लो आहा ना न्ही मेळिल्लो आहा तो म्हाकाय वळखता नांव जाणा आनी हांव खूब मेळिल्लो आहा सो बट देर इज नो इशू अबावट मिटींग विथ देम मेळपाचें कांय उरलें अशें कोणें आमकां सांगूंक ना सांगलें जाल्यार विचार करुया आमी सगळे विसरून मुखार येतले म्हणटा आतां परती स्टार्ट करता म्हणटा काँग्रेस सगळे फाटले कितें जालें तें विसरपा रेडी आसा कोणाक कितें म्हणलां तें विसरपा रेडी आसा ते लायन जावपा जाय बीजेपी उडोवपा खातीर पब्लीक सेंटिमेंट जे आसा ते रिपीट करप आनी ताजेर पोजिशनींग करप सगळे पॉलिटिकल पार्टीज करतात आप म्हणना एनआयजाय म्हणना आरजी म्हणना सगळे म्हणटात आप येता तांचो लिडर 5 दीस गोंयांत रावता एलायन्स कितले फुडें पावता पावला तशें उगीच गोंयचे जनतेक फटोवचें न्ही सारकें उलोवया एलायन्स खरें जातलें रिस्पेक्टेबली जातलें आनी जातलें जाल्यार तें जातलें जाल्यार जातलें तें आडावन कोण शकना खरें जर तें जावंक जाय जातलें तें आमकां आमच्या पक्षाक दिसता आतांचे प्रक्रियेन आमच्या पक्षान इन इट्स ओन विजडम हॅज टेकन अ डिसिजन तेंच डिसिजन हांवें रिस्पेक्ट करचें पडटा हांवें सेपरेटली पक्ष म्हणटा सस्पेंड म्हणून आनी दुसरे सायडीन हांवें तें उलोवणें स्टार्ट केलें तें बेशिस्तपणा म्हज्या पक्षाच्या वतीन बट काँग्रेस इज अवर एलाय एज ऑफ टुडे 22 to 27 हांवें सांगलां आमी तेजे बरोबर एलायन्स पार्टी आसा ते एलायन्स कंटिन्यू जावपाक कितें कितें करपाक जाय ते जेन्ना बसतले तेन्ना आमी उलोवंक शकता बसूंक जाय बसपाचो आज मेरेन ते संकेत तशें कांय ना आमचे पक्षान डिसिजन घेतलां ते कितें कितें करतात मे बी people want to discuss from a position of strength. Maybe. I am not saying anything. I am not committing to any talks. I am very clear. I go by what my party says. My party is in the process of trying to take up people's issues and strengthen its ways, which we are doing every day in, day out. स्ट्रेंथ म्हणून पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांनी स्ट्रेंथ दिवपा ते 3 आसा आप 2 आसा ना ती असेंब्लीन स्ट्रेंथ असेंब्ली ऑलमोस्ट मेळ्ळ्या 3 दिसांनी ती सोमती वतली विकेट पडटली तर 3 दिसाची ते स्ट्रेंथ कितें जातली ती तूं जाणा ते व्हडले ते 3 दिसाचे घेवन बसचे रस्त्यार स्ट्रेंथ कितें आहा वेलसांवच्या ट्रॅकार स्ट्रेंथ कितली आहा कितले पक्ष थंय पावतात वेलसांवचो ट्रॅक सगळ्यांनी उलयल्लें आहा एसेंब्लीन कितले ते ट्रॅकार पावतात कितले पक्ष पावतात दॅट इज वॉट मॅटर्स थंय पावल्या म्हणा